Praticha Ishtano aiz ami Bhogsonnem या उतराचेर आमी नियाळ करूया. एका बापायक रातचो एक फोन येता आनी फोनाचेर एकलो मनीस ताका सांगता तुजो पूत कार एक्सिडंट जावन तो मेलो. आनी ताची कार मार्कू ताचो इश्ट त्या भुरग्याचो इश्ट चलयतालो आनी मार्कूक पुलिसान अरेस्ट केलो आनी ताका कोर्टान व्हेलो. आनी कोर्टान हो बापूय ह्या भुरग्याचो बापूय रोडटा व्हडल्यान रोडटा आनी सांगता सायबा मार्कूक ल्हानशे पनिशमेंट दी, गिव हिम स्मॉल पनिशमेंट. आनी हे आयकून आख्खो लोक अजाप जाता आनी म्हणटा कितें ल्हानशे पनिशमेंट, जस्ट अ स्मॉल पनिशमेंट. आनी तो बापूय तांकां जबाब दिता आनी म्हणटा हांवें कितें केलां तें सारकें. मार्कून म्हज्या पुताक मुद्दम कार एक्सिडंट करूंक ना, तर हांव मार्कूक Bhogsonnem दिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या प्राचीत काळान जेजू आमकां सगल्यांक सांगता आमी एकामेकाक बोगसूंक. आनी खेरीत भाशेन तो आमकां आयज सांगता दुस्मानांक बोगसूंक, दुस्मानांक मोग दाखोवंक. कित्याक देवान खुसात थावन आमकां सगल्यांक Bhogsonnem दिला आनी आमचे पासत मागला. आनी तो म्हणटा बापा तांकां बोगोस ते नोको ते कितें कोत्तात ते सारकें. इट इज रायट. वेन वी सिन वी डोंट नो वॉट वी आर डुईंग. जेन्ना आमी पातक कोत्ता आमी पातकी जिवीत जियेता आमी नोको आमी कितें कोत्ता ते वायट कोत्ता ओ बरें कोत्ता. तो जेजू आयज आमकां सगल्यांक सांगता हे प्राचीत काळांत आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता आमी आमचे पातकी जिवीत पयस करूंक आनी बरें जिवीत जियोंक. एंड टू स्टार्ट जेजू आयज आमकां सांगता तुमच्या दुस्मानांक Bhogsonnem दिवंक, मोग दाखोवंक. आनी जे लोक तुमकां वायट कोत्ता दुखयता तांचे पासत मागणी करूंक. आनी अशें आमी केलें जाल्यार आमी स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं जातलीं, स्वर्गीचें राज आमकां फावो जातलें. तर आयज आमी आमकांच विचारुया आमी तयार आसाव काय आमी आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक. आमी तयार आसाव काय आमी आमच्या दुस्मानांक मोग दाखोवंक. जे लोक आमकां दुखयता आमकां वायट कोत्ता तांचे पासत मागूंक. ह्याच प्रश्नाचेर आयज आमी नियाळ करुया आनी दुसऱ्यांक बोगसूंक देवाची कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.